ड्रॉप करून वयतालो म्हगेलो ॲप ऑन जालो आनी अलार्म वाजलो. तेन्ना अलार्म वाजलो तेन्ना कस्टमर भायर येयले. कस्टमर भायर येवन गाडयेचेर बसता म्हणल्यार तो मनीस येयलो एकटो ड्रायव्हर. तो येवन डायरेक्ट अटॅक केलो म्हजे अटॅक केलो आनी म्हजो मोबायल फोडून दिलो. पळय मोबायल म्हगेलो हे जमनीचेर मारला. ओके, हे जमनीचेर मारला आनी भायर ओडून म्हाका भायर काडून मारपाक सोदतालो तो. आनी तूं फाल्यां सावन तूं दिश्टी पडल्यार म्हाका तुका मारतलो आनी तुजी गाडीक उच घालता म्हणून सांगला तो भुरगो. आता कितें चलतलें आता ना एक्शन घेतलो न्हू सर. साहेबान सांगला की एक्शन घेता म्हणून. किती ॲक्शन घेता खंय साहेब? पयलीं तापड मारला न्ही 10 तापड मारला आनी एक चाई म्हजी गाडीची चाई काडून म्हणजे तोपला तो. ते पयली पाटी येयलो तो हांगा. हे फर्स्ट टायम येयलो. कंप्लेन जाल्या म्हूण कळटाच थंयचे टॅक्सीवाले अंजून पुलीस स्टेशनार पावले. पुलीस आनी सरकारान खंय इशू तडीक लावचो. आमचे भुरगे हॉटेला कडेन रावता आनी 4 दिसांनी एक नंबर येता. जेन्ना आमी स्ट्रायकार गेल्ले ह्या गोवा मायल्साक लागून तेन्ना सीएमान आमकां इन्शुरन्स दिल्लें कितें तरी जे गोवा मायल्साचे आसा ते हॉटेलांनी पिकअप करचे ना किंवा स्टेशन्स खंय आहा किंवा स्टँड्स खंय आहा थंयसर येवन ते पिकअप करचे ना. पूण आयज हे जुडिशियरीन चडांत चड पिकअप जाता आनी तोंडाक तोंड जाता. तेन्ना आमी आयज साहेबाक रिक्वेस्ट करून गेल्ले कितें तरी बाबा साहेब अशें अशें जाता तेन्ना तुवें मातशें आमकां हेल्प करचें. आनी सरकार दरबारी आमची मागणी आहा. परत सीएमाक हांव ह्या माध्यमांच्यान हांव कळीत करूंक सोदता किंवा सांगूंक सोदता जे गोवा मायल्स पिकअप करूंक येता पळय ते आमी केन्नाच दिवचे ना. तेन्ना हेजेर सरकार दरबारीन हेजेर विचार करचो आनी फुडें कितें वायट घडच्या पयलीं बऱ्यानूच आमचें सगळो सुटाव जावचें अशें म्हणून मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.